आमचो स्ट्रायक आमच्या ओवर टायमाक लागून केला. फ्रॉम जुलय 31 जुलय 2013 आमचो ओवर टायम हो फारीक करपाचो बंद केला. ताका लागून आमी ह्या रस्त्यार आयले. कामगारांनी संपाची नोटीस सरकाराक दिल्ली, एडवान्स नोटीस सरकाराक दिल्ली आणि काही ठळक मागण्यो ह्या नोटिसीन सरकारा फुडें दवरलेल्यो. मेन म्हटल्यार की प्रिंटींग प्रेस कामगारांचो 27 म्हयन्याचो जो ओव्हरटायम आसा तो 27 म्हयन्याचो ओव्हरटायम ताबडतोब सरकारान पे करपाक जाय. कित्याक ऑलरेडी ते जरी गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज असले तरी ते फॅक्टरीज एक्टा अंडर रजिस्टर आसा आणि जेन्ना खंयचोय कामगार फॅक्टरीज एक्टा अंडर रजिस्टर आसता तेन्ना फॅक्टरीज कायद्यान जे जे सवलत्यो मेळपाक जाय कामगारांक त्यो मेळपाक जाय आणि त्यानुसार ह्या कामगारांक एमर्जन्सी काम जेन्ना करताले, संडे करताले, वीकली ऑफ करताले, पब्लीक हॉलिडे दिसा काम करताले आणि इमर्जन्सी काम आसताली, इलेक्शनाची काम आसताली, पंचायतीची कामां आसताली, आनी कसली कामां आसताली आणि ही सगळी कामां हे कामगार हॉलिडे पळयनासलेले, वीकली ऑफ डे पळयनासलेले, सगळी कामां करताले आणि तांकां अश्युरन्स दिल्ले आणि थंय एक मांडावळ काडलेली सरकारान की ओवर टायम जो आसा तांकां डबल मेळटलो, कॉम्पेन्सेटरी ऑफ तांकां मेळटल्यो आणि बाकीच्यो ज्यो सवलती आसा त्यो सगळ्यो तांकां मेळटल्यो. म्हणून नवो कोण तरी डायरेक्टर आयला आणि ताणें ह्यो सवलती बंद केल्या आणि त्यो बंद केल्या. तेजो निशेध मारपा खातीर फक्त 1 वरा खातीर आयज आमी संप केला. कित्याक सरकारान आमकां नोटीस दिल्या आणि आपयल्ले आसा की आयज आमी तुमच्या बरोबर उलोवपाक तयार आसा. संप जो नोटीस दिल्या ती फाटी घेयात म्हणून. ह्यो जो आयचो ह्यो प्रोटेस्ट जो आसा कामगारांचो, ह्यो प्रोटेस्ट ह्या खातीर की सरकाराक सांगपाक जरी आमी आयज जो इंडेफिनेट स्ट्रायक पुकारलेलो आयज सोमारा 3 ऑगस्टाक जरी आमी तो पारात दवरता कीपिंग इन इट अबेन्स, बट वी वॉन्ट टू टेल द गव्हर्मेंट, वॉर्न द गव्हर्मेंट, जर 2 सप्टेंबराक सून जरी तर आमचे ओवर टायम आणि कॉम्पेन्सेटरी ऑफ आणि इतर डिमांड तुम्ही दिना जाल्यार बेमुदत संप आमी करतले. आख्या प्रिंटिंग प्रेसान बेमुदत संप.